मोपा विमानतळाक जोडपी पुलाच्या बांदकामा वेळार कॉन्क्रीटाचे सिमेंट कोसळून बेरेस्तारा राती चलत्या गाडयांचे बरेच लुकसाण जाले। सुदैवान ह्या घडणुकेन कोणाक जिवीतहानी जावंक ना, मात गाडयेचे लुकसाण जाले। कंत्राटदारान सुरक्षेविशीं कांय उपाय येवजण करूंक नाशिल्ल्यान ही घडणूक घडली। सरकारान संबंधीत प्रशासन हाचेर लक्ष घालचें अशी मागणी कारीचो धनी चंदन मांद्रेकार हांणी केल्या। आयज मोपा गेल्लो सांजचो 9:30 सुमार मोपा गेल्लो। वयता आसतना जे मोपा ब्रिजाचें काम चालू आसा थंयसून झप करून म्हाज्या गाडयेर पडलें। तेंचो वयर तो बेतो आसता पळय तो झप करून म्हाज्या गाडयेर बसलो आनी म्हाजो ग्लास फुटलो। आनी हांव मागता की गव्हर्मेंटाचेर आतां ही सेफ्टी कांयच ना थंय। सकाळच्यान हें चालू आहा, कोण थंय पळोवपाक ना, तेंची बॅरिगेटींग ना कांय ना। म्हटल्यार हे सेफ्टी कोण पळयतलो? गव्हर्मेंट इतलें उलयता, आयज एक्सिडंट आयज म्हाका हितून कोण फॅमिली जावं ट्युरिस्ट आयले तेचेर पडलेले, तेका कितें जालें कोण जबाबदारी घेवपाचो? हे गव्हर्मेंटान हे थंय कोण तरी दवरूंक जाय की पळोवपाक की बाबा गाडयो वयता येता आसतना कोण तरी आसूंक जाय थंय कांय सेफ्टी ना। म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाकूय पडलेलें ना, येता थंय मरतात कोण वयता। आतां थंय 2 एक्सिडंट जाले, एक थंय ट्रक पडलेलो तेका म्हाका सांग हो ट्रक केन्ना पडलो, हेका कोण हे करता? तेची रेजिस्टर जाला केस? आतां हांव पळय म्हाका पळय इतली डॅमेज जाल्या। हे सांजचे 9:30 सुमार हांव पिकअपाक वयतालो मोपा। कोण गेस्ट येतालो तेका पिकअप करपाक मोपा वयतालो, तितल्यान चप करून वयरसून पडलें। म्हाजे पडना फुडें म्हाज्या फाटसून आनीक 3 गाडयो आसल्यो, एक क्रिस्टा आहली क्रिस्टाचेरूय पडलो। म्हणल्यार तेका कितें वयर सगळो वयर बेतो पडलो तेच्या आनी फाटसून बारीक कितें दुसरे गाडयेक लागलें। म्हणून हे सारकें डेंजर आहे। गव्हर्मेंटान नाल्यार ते कांचन कोण आहा पळय तेंच्यांनी हे लक्ष धरून पळोवंक जाय। म्हणजे आतां म्हाका सांग सकाळच्यान हांवें आयकलां की सकाळच्यान खंय वयरसून पडटा थंय, म्हटल्यार कोण पळोवपाक ना आनी उलोवपी कोण ना। म्हाका सांग मरासर रावता हे पळोवपाक। डॅमेज म्हणजे म्हाजो ग्लास फुटला, गाडयेन हांव एकटोच आहलो, हांव पिकअपाक वयतालो। आतां तेंच्यांनी तो कोण येयल्लो पळय तेंचो GMRचो काय कोणाचो तर हांव नकळो सारकें कोण तेंचोच कोण तरी येयल्लो, तेणी सांगलें फाल्यां शोरुमान व्हर आनी घालून घे, आपण कितें आहा तें डॅमेज पे करता म्हणून। इवन पुलिसांनी पासून थंय सांगलां की डॅमेज पे करून घे म्हणून, तेका कितें आहा तेचें हें दिया म्हणून सांगलां। श्युरिटी आमच्या तेंच्यांनी सांगलां न्हू, थंय पुलिसां फुड्यान सांगलां। आतां पळय हे 4 व्हिलर म्हणून हांव वाचलो पळय, आतां ग्लासाचेर पडोन म्हाजे हांगासर कवच्यो लागलेल्यो दोळ्याचेर जाल्यार कितें जावपाचें? आनी तशेंच आतां म्हाका सांग 2 व्हिलर वाले वयता तेंचेर तर हे पडलेले जाल्यार हेंकां कितें ना कितें हें जावपा दुखापत नाल्यार कितें तरी डॅमेज जावपाची, खंय तरी त्रास जावपाचे हेंकां।